ಶ್ರೀ हरिगुरुभ्यो नमः. मुल्की नरशिवंद वाक पायपडताची आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य काशीमठ संस्थानाचे श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामाले दिव्य चरणाक नमस्कार करताची. भगवद्गीते चॅप्टराचे सुरवे अध्यायाचे लास्ट 3 श्लोक आज आम्ही घेतर असती. श्लोक नंबर 45, 46 आणि 47. 47th श्लोक संजयान धृतराष्ट्राला सांगचे विषय. 45th श्लोक आणि 46th श्लोकांतू सेम विषय म्हळ्यार अर्जुनान तक जावची तसल भावने तक डिप्रेशन जाला, लो फील जाला, लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स कम टू हिज माइंड. या पूरैताणे कृष्णालगी शेअर करची तसले संदर्भ. आता श्लोक नंबर 45 अभय प्रसाद तुमगेलेद्राक सांगून दाखयता. अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमूर्ध्यताः. अहो, it is a matter of grief, it is a matter of sorrow that in spite of being intelligent, we are all preparing ourselves for this big fight. Isn't it a great sin? We are going to kill our own people for the sake of kingdom, for the sake of Rajya Sukha or luxuries. अहो, या परे कसला जाव का आमका आम्ही आमगेले जानाक आमगेलेची जानाक शत्रू जावन घेवन आम्ही दिवश मारू वतर असत. येच वेळ आमगेल बुदनकाई छांग करू जाव का वाईट करू नाही. आम्ही आत कसं करू वतर असती. पुराय जना दिवश मारनो तांगेले राज्य आम्ही संपादन करू वतर असती. तर राजभोग राज्य सुख आमक पुराय ह्या संदर्भारी जावकावे तंक दिवश मारनो आमक सुख जावकावे म्हणून अर्जुन सांगता. आता अर्जुनान सांगची तसं लास्ट श्लोक 46th श्लोक अभय प्रसाद सांगता. यदि मम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्ढराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमत्तरं भवेत्. It will be good for me, Arjuna says, it will be good for me that these armed men who are with all the ayudha, let these sons of Dhritarashtra, Duryodhana and his brothers kill me. I will be there as an unarmed man who will not react back or who will not react with the bows and arrows. हे विषयांतू लास्टचे ह्या श्लोकांत अर्जुनान सांगचे हांव बिनी युद्ध करू वचना, हांव शस्त्र बिनी मेल हातांत आसना. येद्र आशिल्ले ते शत्रू कोण आस धृतराष्ट्राल चिरडून पुराय जने जाय जाल्यार तांगेल आयुध घेवन म्हाका येवन दिवश मारोती. हांव सरेंडर जाता, म्हाका युद्ध नाका. हांव हातांत कसने आयुध धरनातल्यार जाल्ले तेच नवचांग ताजे निमित्त कोणाक काही पाप येना. इट विल नॉट बी अ सिन म्हणून अर्जुन सांगता. अशी सांगताची संजयू धृतराष्ट्राक एक्सप्लेन करची तसले श्लोका नंबर 47 द लास्ट श्लोका ऑफ चॅप्टर 1 अभय प्रसाद विल प्रेजेंट. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नसं मानसः. कितले चंद कोण संजय धृतराष्ट्राक सांगतरस कुरुक्षेत्रा जावची तसल काणी. तसं जालें हे लास्ट श्लोक मस्त पवरफुल आसा फस्ट चॅप्टरांत. हे पुराय अर्जुन इतले श्लोकांतू कृष्णा लगी ताका बेजार जावची तसल संगती ताका मनांत जावची तसल फिलिंग्स पुराय कृष्णा लगी सांगता. नाउ व्हॉट संजया सेज, संजया इन्फॉर्म्स धृतराष्ट्रा that thus saying Arjuna sat down on the rear seat of the chariot. त्या मक्षशिलते पार्थसारथील मक्षशिलते सीट असनवे चॅरियटाचे रथाचे ताजेरी तो बसतके. कस बसता कुशेर बसतवे ना. with full of grief he lays down his bow and arrows. तागेल हत्ता आशिल्ले ते गांडीव एद्दोळताय ताणे ते हत्ता तक्कोनु सोण दीणी युद्धा वताना. कितले मटाक म्हळ्यार ताणें एक फाटी सांगिल्लें ह्या श्लोकांचे विशय सोण विंगड सांगतारस ते गांडीवाक तो गोदावरी म्हण कोणेय जो चॅलेंज केल्ली म्हण जाल्यार नेक्स्ट तांगेले मरण म्हणून अर्जुनान एक फाटी सांगचेस.
कोणेय बिनी त्या विषयी मिगेल सुद्धी कळ जाग्रत मिगेल गांडीव म्हाका जावका मिगेल अस्त्रते त्या विशयांत कोणेय जो ससार कोण उलयले म्हण जाल्यार तांगेले गळ आसना तांकां हांव दिवश मारता म्हूण सांगता. ह्या एक पाटी युद्धांत जावचेस अर्जुनान कर्णाक मारू जायना तिल वेळार एक संगती जावचेस तागेले भावान अण्णान युधिष्ठरान एक पाटी तायला येवन तुका कर्णा मारू जायना तुका कसल नमनाचे वीर म्हूण सांगून घेता. तूं इंद्रा लेगीत तुगेले पराक्रम दाखोवन दिला ईश्वरा लेगीत तुगेले पराक्रम दाखोवन दिवन तूं पाशुपतास्त्र घेतला तायले तशें आसतना तुका हें सुलभ नवे कर्णा मारू जायना तुज्यान म्हूण ताका चिकेची ससार करून उलयता तुका कसल प्रेजन गांडे वचून म्हूण. तेदना अर्जुन तागेले आशिल्ले स्वोर्ड ते तलवार काणू युधिष्ठराक मारू वत म्हणटाना कृष्ण ताका तडशिता तशें करूं वचूं नाका तुका मुखार एक तसले एक टायम येतले ताका तूं एक काम कर युधिष्ठराक कसो पळय तूं तुगेले आशिल्ले ते तलवारान स्वोर्डान तूं दिवश मारका म्हणना ताजे बदलाक तूं युधिष्ठराक जाय जाल्यार तूं सोव ताका तूं बिश्टाय ताका मनाक बेजार जावन ताका ससार करून सोडी तुगेले गांडीवाक अस्त्राक ताणें ससार केला न्हू तूं ताका ससार करी तेन्ना ताका दिवश मारलेले म्हणटाक ताका बेजार लागून वता म्हूण. तेदान अर्जुन ताका तोंडा येयले सवता युधिष्ठिर तूं अण्ण नवा तूं आमगेलो मलगड अण्ण नवा तूं ते हंगेल ಒಟ್ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಲ್ ಚೆರಡುವಾಲೋಟು ಪಗಡಿ ಆಟ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ ಕೇಳ್ಕ म्हणत आशिल्लो तुगेल निमित्तीन आमी पुराय किंगडम वी लॉस्ट अवर किंगडम वी लॉस्ट मस्त विशयांत आमी तांगेले एद्राक नौकर जावका जाल्ले आमी वनवासा वचूका जाल्यार हे पुराय तुगेल निमित्त नव युधिष्ठिर तूं कसल नमनाचे एक मलगड भाव तुगेले एक ड्युटी केल्ली तूं आमकां पुराय अशी वाटेरान राबूका जाल्यार तूं नव कारण म्हण जाय जाल्यार युधिष्ठिराक सांगता अशी सवील तेन्ना ताका युधिष्ठिराक एक नमुनो म्हाकाची ताका दिवश मारल्यार यो म्हाका ह्या नमनार म्हाका इन्सल्ट करता म्हूण ताका शेम फील जाता. तेन्ना ताणें सांगिल्लें आशिल्लें ते कसन ते गांडीव तोग्ग दवरलेले दिवश मारता म्हणून ह्या तोंड उतरारी ताका मस्त ससार केलेले मस्त शेम जावन वता. ह्या नाटक पुराय कृष्ण पळयता आनी जाल्ले अंगाक तुमगेले ते इक्वल जाल्ले आनी समाधान घेयाती म्हूण. तेन्ना युधिष्ठिराक कळटा अर्जुनाक कळटा म्हळ्यार गांडीवाच्या विशयांत अर्जुन कशी सोण दिना म्हूण. तशें आसतना ह्या भगवद्गीतांत एक्सप्लेन केलेले प्रकारी अर्जुनाक युद्ध करूंक मन ना ताका तागेले भावंडाक तागेले रिलेटिव्जाक तांगेलो युद्ध करूंक मन ना तो कशी उठान राबून त्या कुरुक्षेत्रा मध्येंत म्हाका आपणून राबय कृष्णा म्हाका पुराय जनाक पळयता म्हूण युद्धाक तयार जाता म्हूण म्हळ्यार मनीशू सगळे तागेले शक्ती कुंदून तागेले हाता दाखोवन ते गांडीव ते बो तागेले हाता दाखोवन जारुका तागेले मन चंचल जावका ताका हातपाय कडकडेवका म्हणटाना तागेले कसलेय नमनाचे तो कवर्ड न्हय तो कसले मना दाखोवन ताका भंय न्हय जाल्यार ही इज फुल ऑफ इमोशन्स ताका अंधकार सो जाता म्हळ्यार इमोशन्सा निमित्त तो फुल्ल ही इज टोटली लॉस्ट. आतां तो कृष्णाक तो ताकाची अर्पण करून म्हळ्यार तागेले मस्त अत्यंत सक जावन आशिल्ले कृष्णा लेगीत सांगता म्हाका मेज्यान साथ दिना म्हूण तो रथारी बसता आनी हांव युद्ध करना म्हूण. तशें हियर वी कम टू द एंड ऑफ चॅप्टर 1 भगवद्गीताचे सुरवे अध्याय आतां आमी मुक्ताय करतात. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ॐ हरिः ओम. पुराय जना धन्यवाद. Namaste to all the viewers of Amgil channel Chennai. We request you to spread the awareness of the great and divine epic Srimad Bhagavad Gita and tell them to watch and like our videos. पुराय जनाक नमस्कारू. चॅप्टर 1 भगवद्गीता आमी मुक्ताय केलेलो आसा. आमी एक पुराय जन व्ह्युअर्स आले एक रिक्वेस्ट करचे कसन म्हळ्यार आमगेल चॅनल चेन्नई मुखांतर श्रीमद भगवद्गीता प्रारंभ केला जानाक आमी हाजे अर्थ इंग्लिशान आनी आमचे गेलान सांगून पावयतर आसा ती सिंपल रितेरी दिसे एक 2 श्लोका की 4 श्लोका सांगताची ताजी अवेरनेस क्रिएट करतर आसा ती पुराय जनान पळयली तशी चितून खूश जातरच म्हण लागता
तुमगेले अभिप्राय आमगेले ते सजेशन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्सान देखून बरोवका आनी तशीच तुमकां इश्ट जाल्ल्यारी आनीक एक 10 जनाक तुमकां कितले जाण व्ह्युअर्स तुमगेले गुर्ताचे आसा ती तांकां हें शेअर करा ती ते म्हळ्यार भगवद्गीता म्हळ्यार आमगेल्या हिंदू जनान पुराय जनान हें पळोवका JSB समाजाच्यान थंय खंडीत जावन पुराय जनान पळोवका श्रीमद भगवद्गीताचे अर्थ आमी ताजे कसल पुराय अर्थ आसा ते आमी चंद रितीरी आमी त्या आमगेल्या मनाक स्विकार करून घेवका तशी हाजी अवेरनेस पुराय जनाक सांगयाची आनी तांकां हें पळोवन लायक करून शेअर करूंकय सांगयाची. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद. धन्यवाद.